सागर एक बात बोलो मेरे को। अभी तुम उधर जो ये करता है नंबर 2 टॉयलेट किधर करता है? लास्ट में करता है वो पानी में जाए, सूखते के टाइम में करता है वो पानी में जाता है सब। पानी में जाते हैं, वाटर में जाते हैं। पानी में क्या नहीं है सर, सब कुछ है पानी में। पानी में सब कुछ है। वो किसको बोलेगा तो मोदी को बोल देगा। बोलो ना इधर स्वच्छ भारत के बारे में बोलता है, तुम गंदा कर लेता है, सागर गंदा कर रहा है, पानी सब कुछ गंदा कर रहा है। ये कैसा है? तुमको बोट वाले ने जो तुम्हारे पात्रों ने एक छोटा सा टॉयलेट देना चाहिए ना। है सर, टॉयलेट है। बस वो तो टॉयलेट में तुम करता नहीं, वो पानी में ही करता है तुम। वो भी पानी में ही जाता है, पानी में जाते हैं। गलत है एकदम गलत है। वो तो टॉयलेट में बैठा तो भी पानी में ही जाता सर। वो पाइप पूरा पानी को। राजेश पायलट नहीं पाटिल है, लेकिन अब बोट तो चलाता है बोले तो पायलट ही बोलना पड़ेगा ना। सर हम देखभाल करने के लिए देखभाल करता है। 20,000 पगार, खाना वाना दे के रखा है। वो ठीक है, हम क्या कर सकते? वो 20,000 भी कम है। और सर वो बोलो और थोड़ा टॉयलेट करता था ना 40,000 देना चाहिए। 50,000 देने को बोलो सर। हाँ आप सर्वे करने का है तो एक बार पत्र नापने के लिए इको का जब भी हम लेकिन नहीं, ये टॉयलेट इधर करना ना गलत है। ऊपर आके करेंगे सर, ऊपर फिर और गुस्सा करेंगे। अब हमको बोलो, हम पात्राओं ने क्या बोला तुमको? ऊपर आके करो बोला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको उधर उससे तकलीफ होता है बोला तो आप हमको बोलो किधर आके। मेरे को तकलीफ नहीं होता है, गाँव वाले को तकलीफ होती है। तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? अरे मालूम है सर। कौन है मैं? वही सरपंच आप ही रहेगा, नहीं तो कॉर्पोरेटर रहेगा, और कौन रहेगा सर? तो मेरा काम क्या है अभी? बोल। आपका काम वही है सर, गांव का भला भला करना। अब ये लोग आए थे सब फिशरी के लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग। मेरे पास से नंबर दिया तो उसको फिशरीज में आता है, वास्को में आते रहते हैं। सर पत्राओं तुम्हारा तुम गलत किया है, तुमको बराबर इधर रखा नहीं। देखो मेरा सब गंदा कर दिया तुम लोगों ने। और ये देख फुटबॉल ग्राउंड है, इधर बड़ा बड़ा गाड़ी तुम लेके आता है। क्या करेंगे? सरपंच को कंप्लेन आया बोलेगा तो मेरे को तो कंप्लेन करना ही पड़ेगा। सर, और क्या है? आपका गलती नहीं है सर, आपको रिपोर्ट आएगा तो आप एक्शन लेना पड़ेगा। मेरे को अभी मालूम नहीं तुम्हारा पात्राओं भी कौन है, तो वो कभी मिला ही नहीं मेरे को, कभी मिला ही नहीं, पंचायत में आया ही नहीं उसको। वो समझते हैं पंचायत क्या है, हमारा किसी में रखने का पंचायत है, ऐसा समझता होगा। अभी ये तकलीफ हमको उठाना पड़ता है। अभी तुम देखो, तुमने जो गाय में बहुत बड़े बड़े गाड़ियाँ लाया वो सब तोड़ दिया था। हम 4-5 लाख खर्चा करके पंचायत ने काम किया है, समझ गए ना? इधर कचरा जमा होता है, सब पंचायत को उठाना पड़ता है। तुम्हारा गाड़ी में समझो, ऐसे बोट में जो ये लोग कमदार लोग रहते हैं, अभी लेबर लोग रहते हैं, उन लोग को कुछ भी ये हो सकता है, ये डेंगू हो सकता है, कोलेरा हो सकता है। अगर मच्छर तुमको पहले काटेगा, बाद में गांव का लोगों को काटेगा, समझ गया ना? हेल्थ सेंटर है, जाता है उधर, जाता है टेबलेट लेता है। सो ये गांव में तुमको सब कुछ मिलता है, लेकिन एक ही बात गलत है। तुम टॉयलेट इधर करता है ना? ये नहीं करना चाहिए, गलत है। अभी तुम्हारा पात्राओं को बोल ऐसा है। अब 2-3 डिपार्टमेंट और आएगा चेकिंग करने के लिए। हम क्या करेंगे? हमको तो लोगों का जब भी कंप्लेन आता है तो हमको अथॉरिटी को बुलाना ही पड़ता है, बोलना पड़ता है। समझिए, आता आमकां कळ्ळें ते प्रमाणे फाटीं एक आमी व्हिडिओ काडलो, तो व्हिडिओ व्हायरल जालो। तो पळय तेंगेलो मानाय पळय ते बोटीचेर आसता 2-3 जणांनी, तेणें सांगलां हे सगळे बोटी वास्कोचे आनी वास्कोचे सगळे पात्रांवांनी खंय ताका तिका ते बोटी राखूंक दवरला। आनी तितून बोटीन भितर त्या भितर थोडे लोक रावता, थोडे तेंचे मायग्रंट एम्प्लॉय रावता, ते ताका चोवपाक दिल्या। तो कोण पळय आहा पळय तो पायलट म्हूण, राजेश पायलट ऑफ पाटील कोण म्हणटा पळय तेणें म्हाका सांगलां की, आनी आमी बोटीचेर वयर बसून जेन्ना आमकां तडी काडपाक मेळना तेन्ना आमी वयर बसून बोटीचेर ते म्हणटा आमी 2 नंबर आमी उदकान भितर करता, आनी तो सुकतेर म्हणटा ते आमी वयर येवन 2 नंबर पंटीफेक्शन वयर करता म्हणटा।
गांवांत येवन करता आनी गांवचें उदक बिदक कितें आहा पळय तें कोणा कडेन मागन तें उदक वता. सो आनीक दुसरी गोश्ट म्हणल्यार तो सांगता त्या प्रमाणे जायते लोक तेंचे दुयेंत म्हणटा तांकां कॉलेरा जाल्ले आसा, डेंगू जाल्ले आहा आनी हेका लागून आमी हेल्थ डिपार्टमेंटाक कळयल्लें आनी जेन्ना हेल्थ डिपार्टमेंट जेन्ना पळय इन्स्पेक्शन केलें तेंच्यांनी एक रिपोर्ट दिल्लो आहा. तो रिपोर्ट तेंच्यांनी ऑथॉरिटीक धाडलो आसा आनी चोवपाक गेले जाल्यार आयज आमगेल्या गांवांत ही बोट एड्सान एक केस आमकां मेळ्ळी आहा आनी ती केस पॉझिटीव आहा गांवांत. सो म्हाका दिसता की हेंकां हे मायग्रंट पळय एम्प्लॉय आहाय तांकां दुयेंस आसा आनी तें दुयेंस तर ते गांवांत जर हे भाशेन भोंवपाक लागले आनी गांवांत येवपाक लागले जाल्यार गांवच्या लोकांकूय हें दुयेंस जावपाक शकता आनीक आमकां त्या गांवच्या लोकांक त्रास जातले हेल्था खातीर. कांयच करूं ना, कोणें करूं ना, कित्याक ते बोटीचे हे पळय ग्रामसभा येता 4-5 लोक, ते 4-5 लोक आमचे रायवलच आसता कित्याक ते आमगेले आदले पंच सरपंच जावन गेले लोक ते. पूण बरें सजेशन म्हाका कांय येयलें ना. आतां कितें आहा जेन्ना पळय लोक जे पळय आमचे लोक हो प्रश्न आमकां घेवन येता जावं बोटयो आतां हे फिशींग वेसल 150 सुमार तिका बोटी आहा, ते 150 सुमार बोटी पळय आहा ते बोटींचेर पळय मायग्रंट लेबर आहा ते थिंगाच ओपन डिफेक्शन करता. व्हडली व्हिकल्स ट्रक घेवन आमगेले ग्रावंडा वयले वयता, ते बॉर्डरीचेर वयता, ती बॉर्डर आमगेली कोसळून उडयता आनी ते ग्रावंड आहा पळय तेजेर व्हडले व्हडले फोंड घातलेले आसा. हे सगळे आमकां त्रास पंचायतात जाता आनी पंचायताक परत परत आमकां ते रिपेर करपाक खूब आमचे पयशे आमचे पंचायत फंडांतले पयशे मोडचे पडटा. हो प्रश्न आमी ऑथॉरिटीचे मुखार दवरलो, फिशरीचे मुखार व्हेलो, कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे मुखार व्हेलो, कलेक्टराक दिले, कलेक्टराक कंप्लेन केली. तशीच आमी दुसरे डिपार्टमेंट पळय लागू जाता ते सगळे डिपार्टमेंटाक आमी हें एप्लिकेशन दिल्लें आहा. तशेंच आमी लोकल MLAकूय हें कळीत केल्लें आसा, तेजे नदरेक हाडलें आसा आनी हेल्थ डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन करून रिपोर्ट दिल्लो आहा, तो पॉझिटीव रिपोर्ट आसा. दुसरो पळय फिशरीचा रिपोर्ट आयिल्लो आहा, तोवय ते इलिगल पार्किंग म्हणटा, तेंच्यानी कांय परमिशन तांकां दिलें ना. आतां कॅप्टन ऑफ पोर्टाचें आनी CRZडाचें उरलां, ते कितें निर्णय घेता तो चोवपाचो. पूण म्हाका दिसता जेन्ना पळय लोक आमचे कडेन परत परत येता आनी आमच्या मेंबरांक येवन सांगता की ते थिंगा ही पळय वेसल्स आहा, फिशींग वेसल्स आहा आनी ते मायग्रंट पळय आहा तांकां ताबडतोब थिंगाचो काडून उडोवपाक जाय. आनी जे व्हिकल्स पळय ते बोटी कडेन येता, तेंचें सामान घेवन येता, तेंचे नेट घेवन येता, ती व्हिकल भितर येवपाचें बंद जावपाक जाय. कित्याक राशोल येयले त्या राशोलचो गांवचो पळय रोड आहा तो इतलो नॅरो आहा, सद्याक आमकां आमचे मोटर भितर व्हरपाक आनी भायर काडपाक आमी कितले त्रास जाल्ले आसा. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार थिंगा आतां पार्किंग ना, आमकां पार्किंगूय आमकां मेळना. आतां हे सगळे आमकां त्रास जाता, हें ताबडतोब बंद जावपाक जाय. तशेंच रातचे 8 कामेस जाता ते रातचे सकाळीचे 6 पासून मायग्रंट येता, मडगंचे, फातर्डेचे, सावणजेचे, दुसरी गांवचे पासून मायग्रंट येता, फिशिंगाच्या नांवान येता. फिशींग करपाक म्हण ते रातचे येता थिंगा आनी थिंगा बाटली घेवन सोरो पिता, बिरयाणीचे पार्टी करता आनी ते सगळो कचरो थिंग उडोवन आनी फातर ते सगळे दवरून आमची ती आतां पळय थिंगा पॅरिपेट्स बरी कपलाच्या मुखार बांदली आहा, ती तेंच्यांनी ती पेड्डेर केल्ली आहा आनी तेजेर आतां पळय आहा ते पळय पेंट मारलो आहा, तोय पेंट आतां तेंचो तो कितें तेजेर दवरून फातर दवरून तोय पेंट आमचो वचपाक लागला. आनी म्हाका दिसता अशें तरी तर येवपाक लागले हिंगा आनी तर कंटिन्यू उरलें जाल्यार ती आनी थोड्या दिसांनी ती पॅरिपेट्स म्हण वयतली. हांवें पळयलां रातचे 10 ते 20 ना ते 25 पासून लोक येता आनी ते पॅरिपेट्साचेर बसून आसता आनी ती पॅरिपेट्स इतली वीक आसा, ती पॅरिपेट्स तेंच्या पेजान ती केन्नाय कोलॅप्स जावपाक शकता आनी तेंचे बरोबर जे पळय चेडवां आसता, दुसरे पळय यूथ आसता, ते तर उदकान पडली तेंचेर मरणूय येवपाक शकता. म्हणूनच हांव मागता सरकारा कडेन, सगळे डिपार्टमेंटा कडेन, भोव करून पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन, मायणा कुडतोरी पुलीस स्टेशना कडेन, पुलीस अधिकाऱ्या कडेन मागता टायम टू टायम तेंच्यान पेट्रोलिंग करचें आनी ह्या लोक जे मायग्रंट्स पळय ते आमच्या दर्याचे देगेक येता, ते कपलाच्या मुखार येता, धोक्यार येता रातचे, तांकां धांडायन घालचे आनी तांकां येवपाचें बंद करचें.
आणि तिका ओपन डेफिकेशन येता न्ही. ओपन डेफिकेशन चलता ते बांदाचेर करता आनी आमगेले ते बाउंड्री आहा पळय तेजेर ते बसोन ओपन करता आनी तांकां लागून हे अळशीक करता म्हण आमचे गांवचे लोक थिंग पासये पासून येवपाक रातचे जेन्ना ते आपल्या फॅमिली घेवन भायर सरताले ते आतां येवपाचे थिंगा बंद जाले आसा. सरपंच कंप्लेन केले आतां 8-10 दीस जाले. ना, 15 दीस जाले. खंयची ऑथॉरिटीज अजून कांय एक्शन घेवना. ना, दोनूच ऑथॉरिटी येयल्या, एक हेल्थ डिपार्टमेंट आनी फिशरी. तेंच्यान कितें केलां? तेंच्यांनी आमकां आपण वयले इन्स्पेक्शन केलां आनी तेंच्यांनी आपूण रिपोर्ट धाडटा म्हणून सांगलां. कारवाय करून तेंचेर कितें तांकां कितें करपाचें आहा पळय तें ऑथॉरिटीक ते कडल्यान तेंच्यांनी एक्शन घेता म्हणून सांगलां. एवरी इयर तुजो प्रॉब्लम हिंगा जाता. एवरी इयर आमी एवरी इयर जायन एवरी इयर अशेंच तुमी ऑथॉरिटीजां कडेन झगडून तो 2 म्हयन्याचो टायम सोंपोन वयता. 3 म्हयने हेजे 3 म्हयने प्रॉब्लम 3 म्हयने आमकां त्रास जाता. आनी जो पळय कचरो जो लो टायडाचेर तो देंवन येता वयरसान तो सगलो कचरो एकठांय जाता आनी तो कचरो सगलो स्विस गेटीन भितर वयता आनी लोकल आमगे फिशरमॅन आहाय पळय तांकां त्रास जाता. तांकां पोट भरपा मेळना आनी हे वेसल थिंगा पार्किंग आसून आमगे लोकल पळय जे नुस्तें मारपी पोनेल घेवन नुस्तें मारपी जे पळय कांटाळी दवरपी कोबली घालपी त्या लोकांक नुस्तें मारपा मेळना. 3 म्हयने तेंगेले पोटाचेर ह्या वेसला लागून तेंच्या पोटाचेर जायना, तेंच्या धंद्याचेर आड येता. सो म्हणून म्हाका दिसता हे ताबडतोब ऑथॉरिटीन हेजेर एक्शन घेवपाची गरज. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.